सर्वेस्पो तुमचे सुवे आसूं. तुमचे सुबे आसूं. जो हांव परमनेंट जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका येसू मिया. म्हजे थंय रावनांतला तुमी म्हजे थंय रावशा जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावशी जाल्यार तुमकां जाय जालें कितेंय तुमी मागेत तुमकां तें मेळटलें. तुमी अतेच फळ दिवन म्हजे शिश्य म्हूण दाखोवन दिल्ल्यान म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय. म्हज्या बापाचे उपदेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपदेश पाळचे जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपदेश. हांव तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. सोया. जेजू क्रिस्त थंय पुतीच्या भयणी भावानो, एक घराबो एक कुटुंब आपल्या नातालांचे फेस्त समारंभ जाल्या उपरांत पिकनिकाक गेल्ले. पिकनीक जावन घरा फाटी येता आसतना तांचें घर सोरांनी तांचे आसले वस्त घेवन गेली आनी थंयसर पत्रकार आसलो. जायत्यांनी तांचे लागीं विचारलें, तुमची जायती वस्त सोरांनी व्हेल्यात, तुमकां दूख जायना काय? तेन्ना तो म्हणटा, म्हाका म्हज्या घरांतली वस्त सोन गेल्या म्हूण म्हाका दूख जावं ना, पूण म्हाका आज खुशालकाय भोगता कित्याक आमची कुटुंबां सुरक्षीत आसा देखून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तुझ्या भयणी भावानो, आमी आयकलां आयज आमी काजार जोड्यां पासत आमी मागता जेजून पयलें आशिर्वाद त्या कोणाक दिलें? आदावान येवेक. आनी इतलेंच म्हळें, वाडात सडात आनी संवसार भरात. त्या दीस दिल्लें आशिर्वाद मनीस तो पाळून आयलो. मनीस इतलो गुल जालो, मनीस पात काम करूंक लागलो, जायतें वायट भितर सरलें. त्या उद्देशी तांचे तें कश्ट आयलें आनी निमणें आमी पळयता थंयसर पुर्तुगाल येता आनी सगळो मनीस नाश जाता. पूण नोये उत्पत्तीचे चॅप्टर 9 थंय सांगता, नोये आनी तेची पूत ते बाचाव जाले आनी थोडी मनशां ती आनी परतून देवान तांचे आशिर्वाद घालो आनी म्हळें, वाडा आनी सडात आनी हांव तुमचे थंय सल्लो करतलो. आनी पळयात उपरांत ती सांतत वाडूनच गेली. तुझ्या भयणी भावानो, आज आमी सगळ्या काजार जोड्यां खातीर मागुया आनी आमकां हांगासर एक एक स्त्रिये थंय दादल्यांचें कर्तव्य आनी दादल्यां ते क्रिस्तांचें कर्तव्य हांगासर देवाचें उतरा उद्देशी हांव तुमकां थोडी वळख करून दिता. कित्याक देवाचें उतर आमकां सगळ्यांक धीर दिता, बळ दिता. त्या देखून हांव पळयात गादीचें पुस्तक चॅप्टर 5 वर्स 18 to 19 अशें सांगता, आपल्या पत्नी तें संतोश पाव, तिचे तांव दादोसकाय जोड, तिचो मोग तुजें बोवारी आसूं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक दीस अशें घडलें, एक ल्हानसो गेम ऑर्गनायज केलो, ल्हानसो गेम ऑर्गनायज केलो आनी त्या गेमीन कितें करूंक जाय, गोवान बायलेक घेवन वचूंक जाय, गोवान बायलेक घेवन धांवूंक जाय आनी व्हडलें प्रायज दवरलें. कितले 50,000 प्रायज खंय. ओके. आनी सगळे तेंचो जायतो ग्रूप आसलो, गेमींत वांटो घेतलो आनी एकलो बारीक मनीस मोठी बायलेक ताच्या बायलेक घेवन धांवलो आनी तो फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें ताका 50,000. आनी एकल्यान ताच्या लागीं विचारलें की, बाबा तुजे इतले व्हडल्या मोठी बायलेक घेवन तूं धांवलोय न्हय, कशें जालें? तो म्हणटा, कोण्णा सांगा नाका, ती म्हजी बायल न्हय गे. होय, आपणाची बायल जायते फावटी जड जाता, आपणाची बायल जायते फावटी जड जाता. पूण हांगासर हांव इतलें सांगता, तिचो मोग करात. मालाकी चॅप्टर 2 वर्स 14 to 15 सांगता, आपल्या तरणाटपणाचे पत्नीक कोणूच विश्वासघात करिना जावं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया,
जायते पटी थोड्यांची नदर खंय खंय वता. त्या देखून उगडास दवरूंक जाय. आमची नदर सारकी आसूंक जाय आनी ती देवाची रचना म्हण देवाक वांकडी कर. वायट नदरेन पळय नाका, वायट नदरेन पळय नाका. आनी अशें म्हणटा एफेसकारांक बरोवन चॅप्टर 5 वर्स 23 to 33 म्हणटा, क्रिस्तान फोवी सभेचो मोग केल्या परी एका दादल्यान आपल्या पत्नीचो मोग करूंक जाय. आपणाचो मोग केल्या परी आपल्या पत्नीचो मोग करूंक जाय. कित्याक ती आपल्या कुडीचो वांटो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक दीस दादलो बायले सारको मारतालो. हांव थंयसर पावलो. हांवें विचारलो ताच्या लागीं, बाबा तूं कित्याक मारताय? तो म्हणटा, हांवें मारला तुका कितें जालें फादर? हांवें मारला तुका कितें जालें? हांवें म्हणलें, ती तुजी साक्रामेंताची बायल, तुवें कित्याक तुवें हात उबो रावंक जाय? दिंबी घाल आनी बॉक्साने माग. ताणें बॉक्साने मागलें. मागीर कितें जालें म्हाका खबर ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. उगडास दवर. पेद्रूचें पयलें पद चॅप्टर 3 वर्स 7 सांगता, आपली स्त्री अस्कत म्हूण समजून तिचे सांगाता समजून जिवंक जाय. तिका मानान पळोवंक जाय, कित्याक देवाच्या देण्यान ती वांटेली जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. स्त्रिये थंय दादल्याचें कर्तव्य. आतां पळया, दादल्या थंय स्त्रियेचें कर्तव्य कशें आसूंक जाय. गादीचें पुस्तक चॅप्टर 12 वर्स 4 सांगता, गुनेस्त पतीन आपल्या दादल्याचो मुकुट. गुनेस्त पतीन आपल्या दादल्याचो मुकुट. गादीचें पुस्तक चॅप्टर 18 वर्स 22 सांगता, पतीन आपल्या दादल्याच्या संतोषाक कारण जाता. कोण कारण जाता? हॅलो, संवसारीक रेस काय? भांगार? कोण? पतीन. दादल्यानो उगडास दवरात. कोण तुज्या संतोषाक कारण? तुजी पतीन, दुसऱ्यांची पतीन न्हय, तुजीच पतीन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एफेसकारांक बरोवन चॅप्टर 5 वर्स 21 to 33 सांगता, स्त्रियेन दादल्याक आपल्या पतीक काल जाय जे कशी पवित्र सभा जेजू काल जाता तशें पतीनेन आपल्या दादल्याक काल जाय जय. आज जायते फावटी इगो भितर सरला. इगो भितर सरता. एकामेकाक ल्हान जावंक आमी पार्टी सरता. सारकें? हॅलो, सारकें? आमी एकामेकाक खालती रावंक पार्टी सरता. खालती जावंक नाका. म्हाका उगडास आसा, हांव बेंगलोरांत वावर करता आसतना काजारी जोडें एक त्या दादल्यान म्हळें ताका पतीने, तुज्या आवयच्या पांयांक थंय बेंगलोरांत एक रिवाज आसा, आवयच्या पांयांक आपूण बेसांव काडूं. ती घट्ट रावली. हांव मागिना, हांव तिचो पांय दवरिना. काजार 1 म्हयन्यान मोडलें. पळयात, एकामेकाच्या लालवीक जावन चलात. आनी कितें भाशेन आज हांव सांगता एक भुरग्यांक थंय आवय बापायचें कर्तव्य. पळयात, द्वितीय नियम चॅप्टर 6 वर्स 6 to 7 सांगता, भुरग्यांक शिक्षीत करूंक सर्वेस्प देव आवय बापायक आपयता. कितें करूंक? शिक्षीत करूंक. शिक्षीत मात न्हय, तांकां देवभिरांतीन वाडोवंक जाय, मौल्यांनी वाडोवंक जाय. आजकाल भुरगीं पळयात, पयलें भुरगीं कितें करताले? फादर आयलो म्हणटा आसतना, याजक आयलो म्हणटा आसतना कितें करताले? बेसांव मागताले. आतां पयसताना हाय फादर, हाय फादर, पळय न्हू. पळयात, आजकालच्या भुरग्यांक बेसावणें जालां. आज पळयात, तुमच्या घरांनी पयलीं कितलीं जायतीं भुरगीं आसलीं. म्हाका खबर आसा, गोंयांत एकले काजारी जोड्यांक 14 भुरगीं, तांतले ते 1 जण पाद्री जाले, 2 माद्री जाल्यो. आज कितलीं भुरगीं आसात? 1 सड्ड म्हळ्यार 2 3 खंय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मेजून आमी सांगूंक जायना 3 आसात म्हणून. साहित्यांक आमी 2च भुरगीं, पूण देव बापायनी उणी जाल्यान. तर आज आमी मागोवंक जाय. आज जेजू लागीं आमच्या घरांनी मागोवंक जाय. देव बापायनी उपजो मागोवंक जाय. आनी हांगासर आवय बापाय थंय भुरग्यांचें कर्तव्य सांगता. पळयात, एफेसकारांक बरोवन चॅप्टर 6 वर्स 1 to 3, आवय बापायक मान आनी गौरव दी. भुरग्यानो, आवय बापायक मान आनी गौरव. आनी इतलेंच म्हणटा, जी कोण मान आनी गौरव दिता, यू विल हॅव लॉंग लायफ. भुरग्यांक लॉंग लायफ जाय की नाका? जाय की नाका? लॉंग लायफ. मानान गौरवान चल्ल्यार तुमकां लॉंग लायफ मेळटलें. आनी म्हणटा, गादीचें पुस्तक चॅप्टर 1:8 सांगता, आवय बापायची शिकोवण आयक, बरे व्यक्तीत बांदून हाडूंक ते उपकारतलें.
जायते फावटी हांव बाबाची भुरगीं आयकनात, ओल्ड फॅशन कशें जाला न्हू. जायते फावटी भुरगीं जाणटी आसले जाल्यार ती गुजी म्हूण उलयतात. हांव बापाय मान रेस्पेक्ट उणें जाला. आज आमी मागूंक जाय ह्या सर भुरग्यां पासत. आज कितले कंप्युटर इतलो वाडला, मोबायल. आज हांव पळोवंक गेला, आज आमच्या भुरग्यांक दोतोनीच्या भुरग्यांक लागीं विचारलें, बाबा तुका दोतोन येता काय म्हणून. मोबायल तो भुरगो सेकंड स्टँडर्ड भुरगो मोबायलाचे सगळे जाणा तो. आमच्या बापा म्हणटा आमच्या बापान आम्हाला बरें म्हणटा मदें. दोतोन सारकी ना. त्या देखून घरांत शिकोवंक जाय. तिच्या बहिणी भावानो, आज आमी उबे रावया, देवाची कृपा मागून आज पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. देल बी अनॉयटिंग इन दीस प्लेस. ह्या वेळार आमी पवित्र आत्म्याचें गायन करुया ह्या वेळार. आनी आमकां सगळ्यांनी पवित्र आत्म्यान बरोवंक जी कितें उणेपण आसा, अस्कतकाय आसा, सगळें खाण उडोवंक ह्या वेळार भक्तीपणी मागात. तुमकां रडोवंक जाय जाल्यार रडात. आज तुमची काळजां आज जेजूक समर्पण दियात. कित्याक हो वेळ पवित्र वेळ. The Lord can change your life. You have changed entire situation, impossible situations. आणि सगळ्यांक आमकां तो जेजू कृपेन भरतलो. पवित्र आत्म्याचें गायन करता आसतना सगळ्यांनी हात उबारून ताका आमी अनॉयटिंग. दिस इज अ प्लेस. द पावर ऑफ द अनॉयटिंग वील फ्लो अपॉन यू. ताची पवित्र आत्म्याचें बळ मेळटलें, सकत मेळटली. आमी सगळीं पवित्र आत्म्यान आज भरतले. हांव पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, आमचेर देवून ये तूं. आमचेर देवून ये. आमचेर देवून ये तूं. आमचेर देवून ये. बसयल्या पवित्र आत्म्याये, बापाच्या आत्म्या, तूं देवून ये. जेजून बसयल्या पवित्र आत्म्याये, बापाच्या आत्म्या, तूं देवून ये. मोगाच्या आत्म्या, आमचेर देवून ये. मोगाच्या आत्म्या, आमचेर देवून ये. आमच्या दुखां बुजवून दिवंक ये. आमच्या दुखां बुजवून दिवंक ये. म्हज्या कश्टांत आदार जावन ये. म्हज्या कश्टांत आदार जावन ये. म्हज्या आत्म्याक उजवाड जावन ये. म्हज्या आत्म्याक उजवाड जावन ये. जेजून बसयल्या पवित्र आत्म्याये, बापाच्या आत्म्या,
तू देऊन ये, तू देऊन ये. ताका वाखाणी कर, महिमा वंदन कर. ह्या वेळार ताची पवित्र आत्म्याची सुखत आमचेर शिरांनी वाळोवन जे कितें पिड्या आसा ते सगळे निवारून मागुयात. दिस इज द परफेक्ट टायम माय डियर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स. पवित्र वेळ. जे कितें तुमकां मागूंक जाय ह्या वेळार मागात. सुटका तुमकां जाय मागात ह्या वेळार सुटका. जेजू तुमकां फावो करतलो. ज्या कुटुंबात शांती ना त्या कुटुंबात शांती मागात. जी कोणा तुमकां बॉक्सांनी दिवंक अवघड लागता जाल्यार तांचे पासून मागणी करात. जर तर तुवें तुज्या घोवाक बॉक्सांनी दिवं नाय, तुज्या बायले तुवें बॉक्सांनी दिवं नाय, भुरग्यांक बॉक्सांनी दिवं ना जाल्यार आज तुमी मागात ह्या वेळार. आज जायते वायट भितर सरला त्या देखून जेजू सांगाता रावून तुमकां अवघड लागता ह्या वेळार. हात उबारून देवा लागीं सांगात ह्या वेळार, जेजू म्हाका बोगोस म्हजी तुजी पवित्र आत्म्याची भरती लाभय. हालेलुया 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 Bind every chains, every pain from the body right now. सगळं पवित्र सगळं वारो या वेळार. हालेलुया 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 हालेलुया. सगळ्या पवित्राची भरती घाल या वेळार. हालेलुया हालेलुया. आज तांच्या काळजात मोग घाल या वेळार. तांच्या काळजात मोग घाल या वेळार. हाले बॉक्सर दिवंक तांकां सगळं ती फावो कर. सगळे पिडा तांच्या जिवितांतले निवार म्हूण मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. हांगासर खाजरी जोडी आसा जाल्यार जे कोणाक भुरग्यांचे देणे फावो जावंक ना आजुनी तांणी मागात आज बावर्त्यान. तुमी सांगात आसा जाल्यार बरें जालें. ज्या गरोब्याक त्या कुटुंबाक कोणाक भुरग्यांचे देणे जाय तुमी मागात ह्या वेळार. हांव हांगासर मागणी करता आसतना ते तुमचे मागणे जावं दी ह्या वेळार. सर्गींच्या बापा भुरगीं जावन आसात तुवें काजार जोड्यान दिवचे अमोल एक देणे. तुजे वेदी मुखार आमी लग्नाच्या बेसांत एक जाल्ल्या पासत आमी मागता ह्या वेळार. तांणी ह्या आलतारीचेर सुखान तशें दुखान पेड्यान तशें भलायकेंत विश्वास रावतली म्हूण तांणी बासावणी दिल्ली. आज तांचो मोग वाडोय. आज तांच्या काजारी जिवितांत जायतीं वर्सां जाल्यारय तांकां भुरग्यांचें देणे फावो जावंक ना. त्या देखून तांचे ते खंत बेजाराय दूख जालेली आसा. अब्राम आनी सारा परी तिखोल बोलोवन आसा. एल्काना आनी अण्णा परी ती रडून आसात. ह्या वेळार ह्या सर आवयांचेर दादल्यांचेर तुजे आशिर्वाद घाल ह्या वेळार. आमी विश्वास दवरता ह्या वेळार जेजू तूं आमच्या मागणी आयकताय. आनी आज ह्या सगळ्या काजारी जोड्यांक म्हाका विश्वास आसा तूं भुरग्यांचे देणे फावो करता. ती वर्सां इम्पॉर्टंट न्हय थंय तांचे जिवीत इम्पॉर्टंट. आज ती बरी जिवीत जिवना जाल्यार तांणी बॉक्सांनी मागला ह्या वेळार ह्या आलतारीचेर. आज तांची काकू दर जेजू सुटका फावो कर तांकां. बरें जिवीत जिवन तांकां आदार दी. कोठा मुझे संतोष भरतो. कोठा मुझे उल्लास भरतो. जेसू
जेजू भरतो संतोषान उल्हासान भरतो जेजू जेजू भरतो संतोषान उल्हासान भरतो जेजू मोगाळ तू ये जेजू मोगाळ तू ये जेजू जेजू तू ये कुटुंबात मुझ्या तू ये जेजू जेजू तू ये कुटुंबात मुझ्या तू ये हालेलुया 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 ह्या वेळार हांगा आशिल्ल्या सोर कुटुंबा खातीर आमी मागुया. मोकळा जेजू, ह्या संवसारांत मोरियस आनी जेजूचो भुरगो जावन नजरेच्या कुटुंबांत तूं जियेलोय. आज आमचें कुटुंब तुजे जतनेकाल समर्पण दिता. आमचे अत्रेक सुख दूख कश्ट वावर तुका आमी भेटयता. आमचें घराणें भावार्थाचें मोगाचें भाग्यवंतपणाचें आनी समाधानाची बिडा जावं. आमचे मदलो एकवट तीर जावं आनी माया मोग वाडूं. आमच्या घरांत तूं येजमानपण चलय. आमच्या कुडी आत्म्यांचेर आनी आमच्या कामाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. रागाचो अग्यासो आनी बेबदेपणाचो देंवसार आमच्या कुटुंबांत पयस दवर. आमची काळजां सदांच उक्तीन दवर. तुजो मोग विसाचे देणे आमकां दी. द्वेस आसा तें माया मोग भोवपूंक समाधानाचें देणे आमकां दी. मरे मायेच्या आनी सांजुच्या विनवणेन आमची कुटुंबां सर विघ्नांवरांतले राखण व्हर. आमेन. ह्या वेळार आमी सगळीं बसुया. थोडो वेळ आमी जेजू लागीं उलोवया. इन सायलेंस वी टॉक टू जीजस. कितेंय आसा जाल्यार जेजू लागीं सांगात. पवित्र वेळ भाव भयणीनो. जेजू लागीं सांगात. ह्या वेळार जेजू तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो बरवसो. आसतना हांव एकसुरो न्हय एकसुरी न्हय, तूं म्हजे सांगात आसाय. तूं म्हाका आदार दिताय.
आज म्हजे सगळे निराशपण तुवें काण उडयलाय. आज म्हज्या काळजाचें दूख तुवें काण उडयलाय. जेजूक तुमी आर्गां दियात ह्या वेळार. आज जायत्यांक बरेंपण घडलां ह्याच देव मंदिरांत, ह्या पुणशेतांत. जेजून सगळ्यांची मागणी आयकल्या जाल्यार देवाक आर्गां दी ह्या वेळार, जेजूक आर्गां दियात. आज हांगासर खरोच हाजीर आसा म्हजे आनी तुमचे सांगाता. त्या विद्वानान भांगार धूप रक्तंबळ घेवन जेजूक नमस्कार करूंक गेले. तांचे काळजां संतोशान भरली. आज तुमची काळजां संतोशान भरल्यात, कित्याक जेजूक तुमकां भेटला. जाकेवस थंयसर जेजूक पळोवंक तो गेल्लो, रुखार सोडून. जेजूची नदर ताचेर आसल्यानी आज जेजूची नदर तुमचेर सगळ्यांचेर पडलेली आसा. जेजू जाकेवसाक म्हळें, सकला देव म्हाका तुजेर येवंक, तुमच्या घरा येवंक आसा. आज जेजू दोर तुमच्या सगळ्यांच्या घरा येवंक आशेता. आज ताका घराक घेवन वचात. डोंट लिव इट हियर इट सेल्फ. खरी कुशालकाय जेजूतान मेळटा भाव भयणीनो. संवसार ही कुशालकाय 2 दिसांची मात्र, पण जेजू दिता ती कुशालकाय, संतोष तुमच्या सगळ्या जिविताक. त्या देखून ह्या वेळार दिमी घालुया. ताच्या आशिर्वादाक आमी तयार जाता आसतना सगळे आमी ताच्या आशिर्वादान आमी बरोवया. आज तुमची दंपरां दुखोवंक पुरो. आज तुजे काळीज जेजू खातीर दुखोवंक जाय भाव भयणीनो. आज जावन हें देवाचें उतर जावंक जाय तुजें बोळ. जर तुवें आज तुज्या ह्या नेणटेपणार तूं पवित्र पुस्तक घेवंक सोदलो जाल्यार तुज्या जाणट्या प्रायार तुका आदार दितलो पवित्र पुस्तक. तुज्या भयणी बाबानो, जेजू तुज्या जिविताचो आसरो, भरवोसो. जेजू इतलेंच म्हणटा तुमकां सगल्यांक, मागात आनी घेतल्या, सदां तुमकां मेळटलें. दारार मारात, तुमकां उगडटलें. आज तुमचें दार, जेचें दार उगडलां तुमकां, आज ताची देणी फावो जातली, ताची कृपा तुमचेर व्हांवतली. आनी हें जेन्ना हें आशिर्वाद आमी घेता आसतना ताच्या आशिर्वादान आमी बरोवया. Novio
ಯೇಸು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೋಳು ಬೇಗವಾ ಬೇಗವಾ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೋಳು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೋಳು